गायन घेऊया A36 पेज नंबर 20 A36. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो जेजू कृपा दियो. आनी मागीर मोगाचो येवकार तुमकां सगळ्यांक आयचे मिसाची भेटेन. आयची मिसाची भेट देवाक दिन वासून भेटयता मायरा फेर्नांडीस आपल्या जल्माच्या दिसाक. आनी दुसरें दिसा हांव भेटयता देवाक दिन वासून रुयेला फेर्नांडीस आपल्या जल्माच्या दिसाक. देवान तांचेर आशिर्वाद घालूंक हे भेटेन मागुया. तशेंच आमच्या मागण्यांत दवरुया. आयज आपलो जल्माचो दीस मनयतात केलन डिकॉस्टा आनी जॉस्नी रॉड्रिगीस. देवान तांचेरूय आशिर्वाद घालूंक मागुया. आनी हेर सगळी आमची मागणी आमी देवा मुखार दवरुया. भोव करून आमच्या राज्या पासत आमकां बरो सरकार फावो जावंक, एलिसांवाचो निकाळ आमकां बरो येवंक आनी बरो सरकार आमकां मेळूंक आमी मागुया. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नावी. आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आपल्याकूच पाठ करून आपलो कुरीस उबारता आनी मोज्या आनी शुभ वर्तमाना खातीर खरेंच दुमारो सोंसता तो मनीस सुभागी. ताका सुर्गींचे राज फावो जातलें. बाबा भयणो, आमी शुभ वर्तमाना खातीर आनी भोव करून जेजूचो पाटलाव करता तेन्ना आमचो कुरीस आमी कुशालकायेन व्हरूंक आमकां कृपा आनी बोळ हे मिसान मागून घेवया. आनी पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमच्या पातकांची दूख धरून देवान एकामेका लागीं बोगसोने मागुया. हांव पातकी सूर पदवीदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे पासत भाग्यून सदांच सांकवार मारी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनवती करात म्हूण प्रार्थना. सूर पदवेदार देव आमची काकूट करूंक आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवंक. सुम्या काकूट कोर, क्रिस्ता काकूट कोर, सुम्या काकूट कोर. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या देवा, प्रमाणीक आनी साद्या काळजांनी तूं रावताय म्हूण तुवें आमकां भास दिल्याय. तुका फावो तसलें बिराड आमी जावच्याक तुजे कुशे प्रमाणे जिवंक आमकां आदार दी. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणांची येता रासवत चलयता सासणाच्या ससनांक. भाग्योन जाकोबाचे चिटी वेले वाचप. म्हज्या भावा भयणीनो, म्हाका भावात आसा अशें कोण एकलो म्हणत, पूण कोन्यांनी तो आपलो भावात दाखयना जाल्यार कित्याक उपकारत? हो भावात ताका तारण दिवंक शकता. एक भाव ओ भयण विंगली भोंवतात
आनी तांकां दिसपटो गिराज ना, आनी तांकां तांचे मदलो कोण एकलो अशें म्हणत म्हूण समजात. शांतीन वचात, गोरमेक कितेंय आंगाक घालात आनी पोटभर जेवात. पूण हें तांचें कुडीचें गोरजांनी तुमी पावनात जाल्यार कित्याक उपकारत? भावार्था विशीं अशें घडटा, कोडण्यो नात जाल्यार भावात मेलोलो. घोडयेक कोणूय म्हणत, तुका भावात आसा पूण म्हजे कडेन कोन्यो आसात. तूं कोन्या विणी तुजो भावात म्हाका दाखय, आनी हांव कोन्या वरवीं म्हजो भावात तुका दाखयतलो. देव एकूच म्हूण तूं सोत मानताय, तें बरें आसा. देंवचारूय तशें सोत मानतात आनी तो भिरांतीन कडकडटा. हलक्या गिन्यानाच्या मनशा कोन्या विणी भावार्थ मेलोलो म्हूण तुका दाखोवं? अब्राहामान आमच्या बापान वेदीचेर आपल्या पुताक इजाकाची भेटवणी केल्या. कोन्याक लागून तो प्रमाणीक जावंक ना. हे भाशेन ताचो भावात आनी कोन्यो सहकारान वावुरल्यो, आनी ह्या कोन्याक लागून ताचो भावार्थ सोपून जालो. आनी अशें बरयलोलें आसा तें घडोवन आयलें. अब्राहामान देवाचेर भावात दवरलोलो, आनी हाका लागून देवान ताका प्रमाणीक म्हूण लेखलो, आनी ताका देवाचो इश्ट म्हूण नांव पडलें. म्हणटूच भावार्था परसूच न्हय पूण कोन्या परस मनीस प्रमाणीक जाता म्हूण तुमी पळयतात. जशें ओतम्या विणें कूड मेलोली, तसोच भावात कोन्या विणेन मेलोलो. देवाचें उतोरें. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब. जो कोण सोरेस्पराच्यो आज्ञा संतोशान पाळटा तो मनीस भागी. परतून म्हणुया. जो कोण सोरेस्पराच्यो आज्ञा संतोशान पाळटा तो मनीस भागी. जो कोण सोरेस्पराची भक्ती कोत्ता ताच्यो आज्ञा संतोशान पाळटा तो मनीस भागी. ताची संसोद पृथ्वीचेर बोलीस जायत वेतोली. प्रमाणीक मनशाची संसोद सुदोव. आमचो जबाब. जो कोण सोरेस्पराची आज्ञा संतोशान पाळटा तो मनीस भागी. ताच्या घरांत दोन आनी गिरेस्तकाय ताच्या प्रमाणीकपणाक सासणाक तोखतलें. बऱ्या मनशाक कालोखान उजवाड कसो तो पडजिता, कित्याक तो कोणवालो, दोयाल काळजाचो आनी सुगुणी. जबाब. जो कोण सोरेस्पराच्यो आज्ञा संतोशान पाळटा तो मनीस भागी. बरो मनीस दया करून उंगशें दिता. प्रमाणीकपणान तो आपलो धंदो चलयता. बरो मनीस कधीच हालचो ना. ताचो उगडास तोखतलो निकेखाली. जबाब. जो कोण सोरेस्पराच्यो आज्ञा संतोशान पाळटा तो मनीस भागी. उद्गाराक उबी रावया. सोमी म्हणटा, हांव तुमकां इश्ट म्हणटा, कित्याक म्हज्या बापाचें हांवें आयकलें तितलें हांवें तुमकां कळयलां. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मार्क पोरमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. लोकांक आनी आपल्या शिसांक बरोबर आपोवन जेजून तांकां म्हळें,
कोणाक म्हजो पाटलाव करची खुशी आसा जायत ताणें आपणाकूच पाट करची, आपलो कुरीस घेवचो आनी म्हजे फाटल्यान येवचें. आपलो जीव सांबाळटा और सांबाळूंक सोदीत तो मनीस तो वगडायतलो, पूण म्हजे खातीर आनी शुभ वर्तमाना खातीर आपले जीव वगडायता तो मनीस तें सांबाळटलो. सगलो संवसार जोडीत आनी आपलो जीव इबाडीत जाल्यार मनशाक कसलो आदाव. वो आपल्या जिवा बदलेक मनशान कितें दिवंक जायत. हे बास्कोड आनी पातकी पिणके मोदें म्हाका आनी म्हज्या उतरांक कोण लॉजेत जाल्यार देवाचो पुतूय आपल्या बागेंत दुतां सांगाती आपल्या बापाच्या वैभवांत येतलो तेन्ना ताका लोसतलो. आनी ताणें म्हणलें, हांव तुमकां खरेंच सांगता, हांगा उबीं आसात तांतलीं कांय जाणां देवाचें राज पदवेन आयलोलें देखल्या बगर मरोण चागचीं नात. जेसू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वाखाणी तुका क्रिस्ता. म्हजे खातीर आनी शुभ वर्तमाना खातीर आपले जीव वगडायता तो मनीस तें सांबाळटलो. बाबा भयणीनो, आयचे पयले वाचप बागेवन जाकोबाचे चिठींतले आमी घेतलां आनी जायते फावटी आमी आयकता वर्क इज वर्शीप. आमी काम करतात तितलेंच पुरो, आमकां मिसाक वचपाची गरज ना, आमी बिजी आसा, ड्युटी आसा, आमकां आयताराक पुत्यान काम आसा, म्हणटच आमकां वेळ ना. आतां वर्क फ्रॉम होम जाला म्हणटच लोक म्हणटा आमकां चड आसा काम, आमी घरांत रावनूच सगळें काम करचें पडटा. वी हॅव टू अपडेट आवर सेल्स. कंपनी मागता ते भाशेन आमी दिता. आमी गुलाम जाल्या कंपनीचे. कित्याक जायते फावटी गोडेक देवान दिल्ल्यो आज्ञा आमी पाळूंक विसरता. जायते फावटी आमी घेतलेल्या अपॉयंटमेंटाचे गुलाम जाल्यात. आयताराक पुत्यान आमी पयसो जोडूंक सोदता. कित्याक देवाचो दीस जो आमी खरेंच देवाच्या मंदिरान वचून आमच्या पवित्र सोबीच्या वांगडा देवाक दिनवासूंक गरज, तो दीस पर्यंत आमी जायते फावटी विसरता. कित्याक आमच्या जिवितान आडसां येता, शेडेमोळां येता आनी जायते फावटी आमचोच कुरीस उबारूंक आमकां वेळ आसना. आमचोच कुरीस उबारूंक आमकां सगल्यांक लॉस दिसता. आमचोच कुरीस उबारूंक जायते फावटी आमच्या जिवितान आडसां आनी शेडेमोळां येता. असलीं करता आसतना भाव भयणो, बागेंत जाकोब काय बरें आमकां सांगता, आमी बाबार्ता पोसतूच न्हय पूण कोरण्या पोसत मनीस प्रमाणीक जाता म्हूण तुमी पळयतात. म्हणटकूच जो मनीस आपल्या बाबार्ता विरयत बाबा भयणी जो मनीस म्हणटा की बाबार्ता वरवीं आपल्याक कोरण्यो आसात तेन्नाच की बाबार्ताचो उदीक जिवो. म्हणटच कोरण्यो आनी बाबार्त दोनी बराबर येतात. आमी ज्यो कोरण्यो करता त्यो बाबार्ता खातीर आनी बाबार्त आमचो कोड करूंक गरज. आनी जेसू आयचे शुभ वर्तमानांत तेंच कितें आमकां सांगता की आमी ह्या संवसारांत जियेता आसतना पयले सुवातेर ताचो पाटलाव करतना खुरीस व्हरूंक लॉस दिसोंक आमकां बाबून फाटीं रावचें न्हय. कित्याक जायते फावटी कुरीस व्हरतना आमी जायते फावटी आमचो जीव वगडावंक गरज. जायते फावटी कुरीस व्हरतना आमकां सगळे वस्तूंक जे आमकां सवलती दितात, जे आमकां बाबा भयणीनो उदीक आनी उदीक ह्या संवसारांत बऱ्यो वस्तू करूंक आमकां बाबा भयणीनो मौजा मारूंक मेळटात, त्यो वस्तू सोडून दिवंक आमकां आपयतात तेन्ना हो कुरीस उबारूंक आमी गरज. आनी तेन्नाच की आमी आमचो जीव सर्गीच्या राजान सांबाळटली. देवाचो पूत जेन्ना वैभवान येतलो तेन्ना आमी तो संवसारांत ताचो किरीत आमकां दिल्लें कार्य करूंक सोदिना. आमी तो संवसारांत जियेता आसतना हे देवाचे पुतान आमकां आज्ञा दिल्ल्यो पाडिना. संवसारांत जियेतना आमी ताका पुरगुटूंक लॉस दिसता जाल्यार तो वैभवान येता तेन्ना आमकांय वळखूंक विसरतलो म्हूण जेजू सांगता. म्हणटच काय बरो बरवंसो जेजू आमकां दिता. तुमी हांगा आसात तांतलीं कांय जाणां म्हणटा देवाचें राज पदवेन आयलोलें देखलें बगर मरोण चागचें नात. आनी असलें जायते आमच्या बागेंत आनी बाबा भयण आपल्या जिवितान अणभवलें. ताणीं मरोण चाखलें ना कित्याक तांच्यो कुडी आजून ह्या संवसारांत बाबा भयण कुसूंक नात. जायते कुडी मरोण चाखलां आसतलें थोड्यांनी, पूण तांकां जेजून आपली महिमा ह्या संवसारांत दाखोवन करूंक दवरल्यात. आनी हेंच बाबा भयण जेजू आमकांय उलो मारता. तुमी म्हजो पाटलाव करूंक सोदतात, तुमचो खुरीस घेयात. तुमी म्हज्या फाटल्यान येवंक सोदतात, सगलो संवसार तुमी जोडीत आनी आपलो जीव इबाडीत जाल्यार कसलो आदाव तुमकां.
म्हणटकूच संवसाराच्या वस्तूंचे फाटल्यान आमी वेचे न्हय म्हूण आमकां उगडास करता. भावार्थ आमचो कोण करूंक कोरन्योय आमी करूंक गरजेच्यो. हो भावार्थ आमचो जिवो धरूंक अदीक आनी अदीक आमी आमच्या कोरन्या वरवीं जेजूक गोवाय दिवंक गरज. हीच कृपा आमकां सगळ्यांक ह्या मिसाच्या बलिदानान मागून घेवया. गायन घेऊया C20 पेज नंबर 36. C20. म्हज्या भावा विने म्हजें तुमचें बलिदान सर पदवीदार देव बापाक मानता तसलें जामून मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखे पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पोर मानून घेवया. सर्वेस्परा हे भेटोवणे वरवीं आमची काळजां नितळ निर्मळ जावं, आमची जिणेची चाल नवी जावं आनी तुजी खुशी पाळूंक आमकां गोठाय मेळूं. हे पुरी सर्गीचें इनाम आमी जोडूंक पावया. आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराकाय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. ओय अशें आमी देवा सूर कडेन सोद आमी तुका दिन वाचूंक फावो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. प्रितीन तुवें मनशाक रोचलोय, नितीन ताका शिक्षा दिली, पूण क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं दयेन ताका सोडयलोय. ताचे उद्देशीन देवदूत आनी सर्गीचो सगळो दरबार तुजी तोर महिमा वाखाणटा. तांचे सांगाती आमचे ताळे मेळून आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेस्पोर तूं, स्वर्गांनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. उत्सर्गीन तुका सोय सोय, सर्वेस्पराची नांवे येता ताका सोय. उत्सर्गीन तुका सोय सोय. बापा खरोच पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलीच कुशीन कोश्ट मरोन सुसूंक वयचे आदी ताणें उडो घेतलो, तुका दिन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुडे. ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर तुमची. तेचपरी जेवण जातूच ताणें कास घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी मुडे. तुमी समेस्त घेयात आनी आंतले सुम्याची सुवामी ओंडो खाता आनी एकाशी येता. तितलेच फावटी तूं वैभवाने सोर, आमी तुजें मरण करगोठा. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपूर्वक ग्रास करता आनी जिविताचो उंडो आनी सरभणेची कास तुका समर्पिता. तुजी मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सुतरे आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी मागीर सांगातीचो पोती बागेवन सुसे बागेवन धरून दिता आनी सूर काडी तुका मानवलें ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांची सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता
त्या जेजुताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवीदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाचे आसना. आमेन. आमच्या सर्वंडाराची आज्ञा मनान धरून जेजून शिकयलेलें प्रार्थन दीर घेवन सगळीं बरोबर म्हणुया. आमच्या बापा सगळींच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां मागोस आनी आमकां तारणेंत पडूं दिवं नाका पूण वायटांतल्यान आमकां निवार. सर्वेस्परा सुर वायटांतल्या आमकां निवार दया करून जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरोंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोशेन उतरेकता आमकां तुजी उदार काकृती सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोनदूतांमुळे तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय जे पवित्र सभेच्या बाबार्थाचे दिसगा जी कशी परमे तिका शांती दी आनी तूच तिका एकवटान सांबाळ जी येतान रासूर चलयताय सासणाच्या ससनांक. सुम्येची शांती सदां काळ तुमचे सगळे आसूं. माय मगन एकामेकाक शांती दिवी. देवाचे शेले तू संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कोर. देवाचे शेले तू संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कोर. देवाचे शेले तू संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेली संवसाराचें पाप काडटा ती शेलीच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगळीं आमी सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मिक कुमयाव खातीर मागणे मोगाळा जेजू मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारान तू भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सोत मानता. हांव सोत मानता. सगळ्या वस्तूंन हांव सगळ्या वस्तूंन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता. आशेता. हे घडयेक एक घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवन शोकना म्हणटच शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत तू म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता हांव तुका आनी वेंगयता आक्कोच आनी आख्खीच तुका एकवडटा. तुका एकवडटा. तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका. म्हाका दिवं नाका. आमेन. आमेन.
प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या मोगाळ बापा, सुर्गीच्या स्वादीक जेवणांत आमचे बुकेल्ले ओतमे तुवें दादोशी केल्याय. आमचो खरो जीव सांबाळटा तें पोसोन आमी सदांकाल आशूंक निर्भी. आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. आज शुक्रार म्हणटच आज सांजे 6:30 वरांचेर पवित्र वर आसतलें. कोणाक जिविताचो प्रकाश आनी डेली फ्लॅश आनी कोणी घेतला ताणें व्हरूंक आमच्या संकिस्तांव फ्रांसिसा कडेन येवचें. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आनी सोर पुदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. उचनियात क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे गोड उपकार. गायन घेवया F15 पेज नंबर 92. F15. Stop.